care physician, and this is the OPD premises of ours in GMC. So this is the first primary area where our social worker, our team can. They have given you enough space. So, yes, sir. So my team, our social worker and one staff nurse sits here to take the initial examination of the patient and basic examination. This is our counseling room where our counselors Sameer and Kalpana. How much area is it? And they're looking also, sir, at getting us this additional facility because it's such a huge demand. So thanks a lot for that. Thank you, sir. And this is our OPD area. Okay. This is our OPD area where we examine the patient. So how much area do you require? So we will be requiring one more area for the physiotherapy part and the dietitian part. So This one should sir has suffice, told that This area should enough. suffice. Yeah. It's a storeroom at the moment. They'll give it to you. Thank you very much, sir. Thank you. सो कितलं बेनिफिट जातं गोवा भरपूर 8 ते 10,000 आमचे पॅलेटिव्ह केअर गरजेचे आमचे पेशंट आयज तांकां मदत जातली. आमी युनिटार एंड डिफी डेन्सिटी फावंडेशन आनी तेव्हा फार्मास्युटिकल्स आमी हे सगळ्यां बरोबर आमी टायप केल्ले आसा. प्रत्येक PHC पॅलेटिव्ह बेड्स आसतले. आमी आमकां स्केल एट द गोवा लेवल तुमकां खबर आसा जाणटे लोक जेन्ना घरा आसता दुयेंस आसलेले लोकांचे हांव उलयता तेन्ना तांकां केअर योग्य तरेचे केअर गावंक जाय. देशान गोवा पयलें राज्य आसतलें की ह्या तरेचे पॅलेटिव्ह केअर पॉलिसी आनी ह्या तरेचे सिस्टम आमी जाग्यार घालतले. तुमीच आयकलें भाशण, तुमीच सांगलें, म्हाज्या मनान कितें तें सांगलें. म्हाजे स्वताची आईक कॅन्सर आहा, हांव पळयता की म्हाका कितलो त्रास जाता तो. ते लोकांक त्रास जावं न्हय म्हणून सरकारान काम करपाक जाय आनी ही सिस्टम यशस्वी सिस्टम करून दाखोवपाचें काम देशाचे प्रधानमंत्रीचे आशिर्वाद आनी गोंय राज्यान म्हाजो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सहकार्यान हे आमकां यश गावतलें. यश गावतलेंच ताजो विशय ना पूण काम करपाक जाय तें यश गावपाक. Yeah, of course, because I was the only one who met him in New York when actually this happened. And then I realized, what it is, what life is. Life is so uncertain. And then when he was told that there is nothing beyond that, then I realized there was silence. He sat over a cup, I was having a cup of coffee. But you see the pain. I have my mother who is suffering from cancer. I see my own pain. I saw his pain. I've seen his suffering. And people of Goa have a government in place which cares for the people. And we will live up to the expectations of the people of the state of Goa. And the Prime Minister's vision that every strata of society, every poor person, rich person, whoever it is, everybody must get that care. And when we talk about palliative care, it is in depth I went to talk about palliative care today because it is something that I am going through on a daily basis. And what I can afford to do, my poor brothers and sisters cannot get that type of system. That system has to be put up and vertical has to be put up by the state and we will put it up. सर कॅन्सर हॉस्पिटल केन्ना करून जातले कारण जातले टायमार जातले. इलेक्शनाचे पयलीं टाटा मेमोरियल बरोबर जावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हातानूच उद्घाटन. मिनिस्टर yesterday the PM releases came regarding the हय पण ते आमकां हँडओवर आनी जावंक ना हॉस्पिटल. तेजे बरोबर हांवें जीत आरोलकराचो फोन आयिल्लो, प्रवीणाचो फोन आयिल्लो. हांवें ऑलरेडी ते कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल करून PHDंतल्यान आमी ऑलरेडी फायनान्साक धाडून दिले आनी मुख्यमंत्री कडेन पावतले प्रपोजल. हेजे नंतर चर्चा जातली. आमकां हॉस्पिटल आमी टेक ओवर आमी करतले जेन्ना आमकां सगळे मशीन आनी सगळें आमकां गावूंक जाय. मुख्यमंत्र्यान अश्युरन्स दिल्ले आसा आमकां ते करून दितले. आमकां हॉस्पिटल जें करूंक जाय म्हणजे पेडणे तालुक्याक फुडल्या 20 वर्सां हॉस्पिटलाची गरज पडची ना. त्या गरजेचें हॉस्पिटल आमकां जाय. ते जाल्यारूच आमी तें उद्घाटन करूं शकता. बेश्टें उद्घाटन करून जावचें ना. आनी मुख्यमंत्री सहकार्य करता. सगळ्या गोश्टी मातसो वेळ लागला पूण सुंदर हॉस्पिटल आनी योग्य तें हॉस्पिटल. आतां कोणी जर आतां रेप्रेझेंटेशन दिलें but natural that we have to complete it in a particular manner. I have the full support of the Chief Minister, but same time I have given the comprehensive proposal to Jeep. I have told him today I am sending it to him. आमकां कितें स्टाफ लागता, कसली फेसिलिटीज आमी थंय करतली, कसली सॅटेलायट OPDs थंय आसतल्यो. इतले 140 कोटीचे हॉस्पिटल बांदून थंय सर्जरी जर जावंक ना तर फायदो कितें हॉस्पिटलाचे. आमकां हॉस्पिटल ह्या तरेचें जाय जे खंय सगळे गोश्टी त्या हॉस्पिटलान उपलब्ध जातल्यो म्हणजे म्हापश्या पासून बी लोकांनी वचपाची गरज पडची ना. यू हॅव टू लूक एट इट लायक दिस. You are investing in the future. You are investing in a hospital that is going to be the fastest growing taluka in the state, with the aviation and everything coming there, and all activities coming there. You have got that electronic city also is coming there. Then you have the airport coming there. You must understand is that you have to build the infrastructure inside that hospital
that people don't have to move out of that hospital. So whether whatever way we need it, the state government has to apply its mind. We have already put the doctors on the job, prepared a comprehensive proposal, and we have sent it. We need those doctors, we need those hands to run those machines, and I'm sure the Chief Minister will make sure that we will have all these facilities in place before we hand it over to the people of Pedne. But how long it will take, sir? I have sent the proposal, now let us see. So how it is to improve the district hospital of South Goa so that the load come less on the GMC? तुका पयरूच हांवें सांगलें, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेज्यान ऑर्थोपेडिकची गरज आहा, न्यूरोलॉजी आनी न्यूरो सर्जरीची गरज आहा, आनी कार्डियाकाची फेसिलिटीची गरज आहा. कार्डियाक एटलिस्ट ताका स्टेबिलायज करून आमी पणजे हाडूं शकता. बाकी हे 2 फेसिलिटीज आनी ICUची फेसिलिटीज मातशे वाडोवपाची गरज आहा. आतां कोण कितें म्हणटा तें गोश्ट वेगळी. हांव कितें सांगता तें तुमी प्रपोजल आमी कॉम्प्रिहेन्सीव 5 हॉस्पिटलाचे केल्या. एक म्हणजे चिकाली हॉस्पिटलाचे केला, ते मोवीन फॉलोअप करतलो. ते नंतर आमी मडगांवचे केले आनी दिगंबर कामतान सांगला आपूण फॉलोअप करतलो. पूण हे सगळे फॉलोअप करपाचें बरें आहा, पूण हे सगळे प्रपोजल कॉम्प्रिहेन्सीव जे मुख्यमंत्रीन म्हाजे कडल्यान मागलेलें ते हांवें तयार केला, आनी त्यो आमी सगळे आमी आयज नाल्यार फाल्यां आमी PhDचे थ्रू मुख्यमंत्री कडेन आमी धाडून दितले. म्हणजे तांकां बी कळटलें की कितें आमचे स्टडीचें जालां. हांवें पयलीं बी सांगलेलें की गॅप एनालिसीस केल्यार, आनी हांव परत सांगता तुमकां, फुडले इलेक्शनाच्या नांवानूच न्हू, इलेक्शनाच्या खातीर हें करिना, हे लोकांचे खातीर, गोंयचे जनतेक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार काम करता आनी प्रधानमंत्री आमचे देशाचे जे आहा ते परत सांगत आसता की सामान्य मनशाक त्रास जावन उपयोग ना, आनी आमकां हे फुडें व्हरपाक जाय. ह्यो गॅप एनालिसीस जे प्रत्येक कुडचोरेच्या हॉस्पिटलान आसा, तुजे चिकाले हॉस्पिटलान आसा, सांग्याचे हॉस्पिटल म्हाका सुभाष फळदेसाय पयर मेळोन गेला, तेणी सांगला आपल्या हॉस्पिटलान ह्यो फेसिलिटीज आपल्याक जाय. ह्यो सगळ्या फेसिलिटीज हॉस्पिटलान उपलब्ध करपाक जाय. ह्यो फेसिलिटीजाचे सगळे फायली तयार करून PhDच्या माध्यमांतल्यान आमी ते मागीर ते फुडें वयतले, आनी मुख्यमंत्री कडेन मागीर आमी 1 to 1 रिस्पेक्टीव MLA हांव आनी ते बसून चर्चा करून हे आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली एका झटक्यान करचें पडटलें. कित्याक हांवें एक्चुअली सजेशन केलां की GSIDCनूच ते सगळे विकत घेवन आमकां दिवंक जाय. आमचे प्रोसिजरान आमी गेल्यार आमकां खूब वेळ लागतलो हे सगळे गोश्टी जाग्यार घालपाक. आमी कशेंय करून आमकां रिक्रूट करा, पूण आमकां रिक्रूट जे आमकां लागता, आमकां स्टाफ लागता, डॉक्टर्स लागता, स्पेशलिस्ट लागता, त्यो डॉक्टर्स आमकां गावल्यार म्हाका दिसता की लोकांक आनंद वेगळ्या तरेचो जातलो की आमच्याच परिसरांत ह्या तरेची फेसिलिटी आमकां गावता. हांवें ऑलरेडी फायली तयार केल्या. फुडले 48 hours भितर ते प्रोसेस जावन वयतले. प्रत्येक रिस्पेक्टीव MLAक एक फायल हांवें दिल्ली आसा की हे अशें आसा. कुडचोरे बी धाडून दिल्या आनी बाकीच्यांचे कोणाचे सांगलें तुमी सावथ गोवाचे उलयता, सावथ गोवा करपाक जाय. सावथ गोवा पयर कितें इश्यू जाल्लो मागीर हांवें तांकां सांगलें कितेंय आसूं, स्टाफ इवन कमी आसूं, एक मनीस स्ट्रेचरार उरचो ना. आमी त्या तरेचे डिसिजन आमी घेतल्या. आयज आमी प्रयत्न आमचो आसाच, पूण एक लक्षात घेवंक जाय, लोड बी ऑटोमॅटिकली वाडपाक लागला. गोवा मेडिकल कॉलेजचे लोड पळयात तुमी कितले वाडला, वाडत आहा, आनी वाडत इतले आहा म्हणजे आमकां कितलेंय तुवें स्टाफ वाडयले ते लोड कमीच जायना. आनी आमचे डॉक्टर प्रयत्न करता, दीस रात प्रयत्न करता की लोकांचें जिवन वाचोवपाचो. खंय रातचे डॉक्टर्स येवन ऑपरेट करता, सगळ्या गोश्टी ते पळयता. पूण आमकां वेगळ्या तरेन विचार करून फुडें वचूं. तुमी जे विशय काडला सारको हा विशय, आमची जबाबदारी आहे सरकार म्हणून तो विषय सोडोवपाक. Vishwajit sir, what precaution you are taking regarding सांगले तूं आतां ऑलरेडी विड्रॉ केलें न्ही आमी. FDA डायरेक्टरा कडेन पावर आहा, तिका फूल फ्रिडम दिल्लें आसा सगळें विड्रॉ करपाक. जे टेस्टिंग बिस्टिंग सगळे फार्मास्युटिकल कंपनी जे कितें करपाक जाय ते करून इट्स फुल्ली शी हॅज टू डू वॉट एवर शी हॅज टू डू. शी विल डू इट. वी विल नॉट अलाव इट